अजय बाब, म्हाका एक गजाल गिरिराज तेच म्हणटा की तुमकां म्हणटात एम्प्लॉयमेंट जाय आनी मागीर जेन्ना सरकार एक धोरण घेवन येता ते मागीर जेटी पॉलिसी आसूं किंवा आनी खंयचे आसूं सगळ्यांत पयलीं तुमी विरोधी पक्ष येतात आनी ताका विरोध करतात। सो तो म्हणटा की एका वटेच्यान सरकाराचे प्रयत्न टू ब्रिंग सम रोबस्टनेस आनी दुसरे वटेच्यान विरोधकांचो विरोध की नाकाच म्हणपाची, प्रत्येक गजाल नाकाच म्हणपाची। डोंट यू थिंक द ब्लेम पार्टली लायस विथ विरोधक ऑल्सो? एक क्लॅरिफाय करू शकता, आम्ही गिरिराजन म्हटले की ऑपोजिशना ते कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन नाला काय फीडबॅक दिना सरकाराक सोडून आम्ही एज अ पार्टी आणि आमच्या MLAन द पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन बिल घातलेले आणि तितून आम्ही डिमांड सोडून केल्लो की रिजर्वेशन फॉर पर्सन ऑफ गोवन ओरिजिन। आता जाता कितें सरकाराचे ऑलरेडी एक्झिस्टिंग कायदे आहा, इंटरस्टेट मायग्रंट वर्कर्स आसा कायदो आसा, थंयसर ते मॉनिटर कंट्रोल आणि लोकांक ते थंयसर करिना, लेबर्सांक करिना ऑलरेडी। आणि आम्ही म्हणटा जेन्ना आम्ही पोगो बिल प्लेस करता नाल्यार तेजें डिस्कशन सुद्दां करपाक तुमी रेडी ना आनी जाल्यार अशें कशें जातलें की तो आमी कांय दिना म्हणून आमी ऑलरेडी ते असेंब्लीन तुमी म्हणटा तुमी कन्स्ट्रक्टिव्ह सजेशन दितात सरकार ती घेना म्हणून। इट इज ऑन रेकॉर्ड, असेंब्ली तिचे डिस्कशन सुद्दां अजून ते टेबलार सुद्दां एजेंडार सुद्दां येवंक ना थंय सर। गिरिराज फायनल म्हाका एकच गजाल की जो मुद्दो युगांकान काडलो की अल्टिमेटली अर्थवेवस्था म्हणून not as piecemeal projects coming somewhere, but अर्थव्यवस्थेचे विजवीत राज्याची लोकसंख्या, नेटिव्ह लोकसंख्या आणि तांचे हित ह्या दृष्टींतल्यान एक इकॉनॉमिक मॉडेल तयार करप हाजेर खंयच्याच राजकीय पक्षान आज मेरेन विचार केलो ना आनी केलो तर तातूंतल्यान कांय इनकन्विनियंट गजाली भायर सरपाक सोदतात म्हणून कोण करपाकय सोदना। म्हाका दिसता ह्या विशया पासून डिबेट करपाक कोणूच नोबडी शायिंग अवे। पण आज जसं अजय बाबान आपले रिमार्क्स केले तातूंत म्हाका दिसता खंय तरी न्ही ऑपोजिशनाची दुर्दशा दिसता। म्हाका दिसता काँग्रेसीन आमी अशें म्हणटाले काँग्रेसचो स्पोक्स पर्सन ना, तांची म्हाका दिसता वेकन्सी आसा पळय स्पोक्स पर्सनाच्यो त्योच भरना। दुसरो विशय जो आसा तो ह्या जॉब फेरा सारक्या बऱ्या इनिशिएटिव्हांक आरजीन एक्चुअली लोकांक सांगपाचें तुमी वचा म्हणून, पण आज अजय बसून ते फक्त होल्स हे करता की बाबा तुमचे हे सारखे नाशिल्ले। दुसरे आज तुम्ही पळया तो परत घुवन फिरून आरजीचो एकूच विशय तो म्हणटा तो पोगो बिल। आणि म्हाका दिसता आज आमी इन्व्हेस्टमेंटा बद्दल उलयता, युगांक ते आड्डून सांगता की एक गोंयच्या इन्व्हेस्टमेंटा बद्दल आमी उलोवया म्हणून आनी तो उलयता आमी पोगो बिल हाडले म्हणून। इन्व्हेस्टमेंट कशें हाडटले कोणूच सांगिना। म्हाका एकूच दिसता म्हणजे तुम्ही जर आज स्कील डेव्हलपमेंटान पळयशात जाल्यार स्टार्टअप्सां खातीर 4 MOUs ऑलरेडी जाल्ले आसा, प्लस नव्या स्टार्टअप्सांक गव्हर्मेंट फंडिंग दिवपा खातीर हे ऑलरेडी स्कीम अनाउन्स केल्ली आसा। बरें, टुरिजम मिनिस्टरान ऑलरेडी गोवा वेलनेस हब कशें करतले किंवा स्पिरिच्युअल टुरिजम जो गोंयान एक्झिस्टिंग आसा आनी स्पिरिच्युअल टुरिजम सुरू करीत जाल्यार कोणाक फायदो जातलो? हो हिंटरलँडान जातलो, गांवांनी जातलो। आनी हाज्या खातीर तुमकां कितें म्हणजे आज गोवा इज सो वेल एंडाउड इन टर्म्स ऑफ टेम्पल्स किंवा मागीर तुमचे बीचीस आसात किंवा तुमचे बरे फॉरेस्ट्स आसात। म्हाका दिसता एज अ होलिस्टीक प्लॅन गोंयान इन्व्हेस्टमेंट हाडपाचो ह्या सरकारान ऑलरेडी स्टेप्स घेतिल्ले आसा। फक्त हांव ऑपोजिशना कडेन मागता आनी लोकां कडेन मागता की विरोध करचो न्हय। म्हणजे जेन्ना डबल ट्रॅकिंग किंवा एक सेपरेट जेन्ना फिडर तयार करता आमी पावर सिच्युएशन इम्प्रूव करपाक तेन्ना आमी विरोध करता। आणि जर पावर सिच्युएशन इम्प्रूव जायना ती मागीर कितली नॉन पोल्युटिंग इंडस्ट्री आसूं ती गोंयान येवची ना। आणि म्हाका दिसता ऑपोजिशन आणि लोकां कडेन मागता की सरकारच्या बऱ्या निर्णयांक तुमी सपोर्ट करा। हांव इतलेंच सांगता, म्हजो वेळ सारको सोंपला, पण म्हाका दिसता एक गजाल ह्या हातूंतल्यान म्हाका सगळे जाण मान्य करतले की फक्त जॉब सिकर्स न्ही जाल्यार जॉब गिवर्सय आमी तयार करपाक जाय। आणि ती तयार करपाच्या दृश्टीन फक्त सरकार न्ही जाल्यार जशी युगांकान म्हळें आमची शिक्षण वेवस्था धरून आमची सामाजीक वेवस्थे मेरेन सगळ्यांनी आपल्या मानसिकते भितर मातसो बदल करपाचो गरज आसा। सगळ्यांकच जर जॉब जाय जाल्यार दितलो कोण हो प्रश्न म्हाका दिसता सदांच उरतलो। हांव इतल्याचेर थांबता।